म्हज्या मोगाडिश्टांनो, ह्या वर्साची गोंड लीग चीट भायर सरल्या आनी तिचो विशय म्हणल्यार तुमी म्हजे गोवाय. ही वळ विचून काडल्या धर्मदुतांचो इतिहास ह्या पुस्तकांतली आविस्वर पयलो वळ 8वी. हे चिटीचो भोव करून तिसरो भाग म्हाका लागू जाता, जो आमकां हांगा मेळटा पान 8. आनी हाकाच लागून आमचें आयचें उलोवप हाचेर आटाकलेलें आसा, जंय म्हणलां की जाता तितल्याय जिन्सांनी जेजूक गोवाय दीत रावपाची गरज आसा हांगा म्हणलां. म्हणटच चिटीचो विशय मनान धरून आमचे आरसे दियोसेजींत एक जोमो आसा, जाका आमी म्हणटात बागेवन जुजे वाजाची इस्ट इस्टिनी फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोसेफ वाज. ह्या जोम्याच्या वांगड्यांनी आपलें म्हत्वाचें कार्य फुडें व्हरतना कशें जेजूक आनी ताच्या शुभ वर्तमानाक गोवाय दिवंक येता, आनी कशें ह्या जोम्यांक आमच्यान उत्तेजन एनकरेजमेंट दिवंक येता, हाचेर इल्लीशी गजाल आयज आमी करुया. बरे सुवातेर बागेवन जुजे वाजाची इस्ट इस्टिनी हो जोमो कितें, ताचें कार्य कितें, मिसांव कितें, आनी हेर लागू जातली माहिती हांव थोडक्यान तुमकां दिवंक सोदतां. आतां हो जोमो बागेवन जुजे वाजाची इस्ट इस्टिनी फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोसेफ वाज जानेराचे 24 2016 ह्या वर्साक जल्माक आयिल्लो. तुमकां घोडी जायते जाणांक उगडास आसतलो. तेन्ना दर एके फिरगोजींतलीं 5 जाणां वांगडी विचून काडून हे ल्हान ल्हान जोमे, जांकां आमी म्हणटा धर्म परगटणेचे संघ टीम्स फॉर इव्हँजलायझेशन, घडून हाडलेले. ह्या 5 वांगड्यांतले मदले 2 जाण तरी जाता जाल्यार फिरगोज गवंडीक सभा हांतलें जावचें म्हूण मागलेलें. दर एक संघ आपले गवंडीक फिरगोज सभेखाल वावुरता. म्हणटच फिरगोजेच्या मळार तांकां धर्म परगटणेचे संघ म्हणटात, आनी सर्व संघ एकठांय मेळून वेन क्लब टुगेदर दियोसिसीच्या मळार तांकां म्हणटात बागेवन जुजे वाजाची इस्ट इस्टिनी फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोसेफ वाज. आतां कांय कारणांक लागून थोडोसो वेळ हो जोमो मातसो थकून पडलो कसो दिसलो, आनी उर्बा मातशी नेवली अशें आमकां दिसून आयलें. म्हणटच तो परत जिवाळ करची गरज पडली. आमच्या आरसे बिस्पाच्या मार्गदर्शना खाल आनी तांणी दिल्ले उर्बेन गेल्या वर्साक ओतुंबराच्या म्हयन्यान परतून हो जोमो आमी जिवाळ केलो. द ग्रूप वॉज रिवायव्ड. म्हणटच आतां ह्या जोम्यांत सुमार 750 वांगडी रिगलेले आसात, आनी फिरगोजीच्या तशेंच दियोसिसीच्या मळार बरो वावर करतात. तांची चालू आकारणी ऑनगोईंग फॉर्मेशन चलता. खरें म्हणल्यार गेल्या मार्चाच्या म्हयन्यांत असलेंच एक आकारणीचें शिबीर तांकां आमी थारायल्लें, पूण कोविड-19 हाका लागून तें आमच्यान करूंक जालें ना. कांय फिरगोजांनी आपल्या 5 प्रतिनिधीचें नांव आजून आमकां धाडूंक ना. जरूय जायते फावटी आमी तांकां उलो केला, पूण आजुनूय आमी रावता, विस्वासान रावता. आतां ह्या जोम्याचें कार्य कितें काय? मोगान इश्टांनो, तुमी जाणात आमचे गोंयचे मातयेचो पूत
जुजे वाज हाका आमचे देवसेच्या पात्रोनाक आस्कऱ्याक पवित्र सभेन आखरेक सांत ओ भाग्यवन म्हूण परगटलो जानेराचे 14 2015 ह्या वर्साक हें तुमी जाणात. आनी वर्साच्या वर्सा आमच्या भाग्यवंताची परब जानेराचे 16 आमी कुशालकायेन करता. तुमी जाणात तो सांत जालो ते मेरेन गेल्या जानेराक 6 फावटी ताची परब आमी समोरमल्या आनी निमाण्या 3 वर्सांनी नव्या जाग्यार सांकवाळेचे आदले इगोर्जे लागीं रुवा एश्क्राव्द मरिया हांगा समोरमल्या. हें तुमी जाणात की तो सांत जाल्या उपरांत ताची भक्ती करतल्यांचो आंकडो आनी बरोसभर ताची भक्ती ओ देवसांव लोकां मदें गोंयांत जावं गोंया भायर मोठ्या प्रमाणान एकदमूच चडत वाडत गेल्या. सुरवात एक सुखी आमी गीत घेवया A8 पेज नंबर 4 A8. देवाचे वेळी सोरी हांव येता कुशाकाय सोतूस म्हाका दितोल्या देवाचे विस्वास सोडून हांव येता देवाशी देवाशी हांव येता देवाचे कुशाकाय सोतूस म्हाका दितोल्या
देवाची विश्वास करून हांव वेता देवाशी हांव वेता तुजो उजवाड म्हजेर तूं विश्वासी म्हूण कळूय तुज्या ओजी दोंगराशी तुवें म्हाका वाटातूय देवाचे विधी सोडी हांव वेता तुज्या कांय म्हाका दितल्या देवाची विश्वास करून हांव वेता देवाशी हांव वेता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां दिवं. माई मोगाचो येवकार ही आयचे मिसाची भेटेन आयज 7वें 9वें सांतानाच्या मनाक दुसरें त्या सावन आमी देवाक दिन वासून भेटयता 90वो बर्थडे पियेदाद कोर्तेस हाचो देवान तुचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात क्लिवन कॉस्ता तशेंच ज्युएला फेर्नांडीस आनी फ्रांसिस्को रॉड्रिगीस देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. ह्या सगळी आमची मागणी उगीच रावन देवा मुखार दवरुया. सगळे आमचे गोंयचे राखणदार जे आसात गोंयचे पासत झुजतात तांचे पासत मागुया. जे कोणाची कामां गेल्लीं आसात जे कोण भायल्या गांवांत तावन आपलीं कामां सोडून परतून येतात तांचे पासत मागुया. आमचे तारवटी आसात तांचे पासत मागुया. भोव करून जांचीं कामां गेल्लीं आसात तांकां देवान सगळे तरेची सुरक्षा फावो करूंक तांचे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो देवाचे जाणवायेक आमच्यान कोणाच्यान हात लावंक जायना. जायते फावटी ही जाणवाय आमच्यान समजूंक जायना पूण देव सगळ्याहून बरें जाणा आनी जें कितें आमचे पासत बरें तेंच तो करता. देखून आमच्या जिविता पासत आनी आमच्या जिवितान हें कितें घडटा तितल्याय पासत देवाक आर्गां दिवया ताचेर विस्वास दवरुया. आनी जायते फावटी देवाचेर विस्वास दवरचे बदलेक भोव करून जेन्ना आमच्या जिवितान वायट येता तेन्ना आमी देवाचेर शीण केला वो देवा कडली आमी पयस जाल्या असल्या आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच सांगवार बरें सगळ्या दिवतांक मागता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेच्या देण्यांनी तांकां ओदीक भर भावार्थान बोरवाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवून कोर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. जर्मायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. वच आनी हें उतर जेरुसाल्याच्या कानार व्हडल्यान सादय. सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुज्या तोरणेपणाचो मोयपासाचो म्हाका उगडास येता. तुज्या हलक्यापणाल्या दिसाच्या मोगाची याद येता. अरण्यांतल्यान कामां आयज करून नासलोले जमनींतल्यान तूं म्हजे फाटल्यान आयली. इस्रायल सर्वेस्पराक संस्कारलोली पर्जा आसली.
ताच्या पिकाचें प्रथम फळ ती. तें खातालो तो गुन्यांवकार जातालो आनी ताका वायट जातालें. पिकाळ देसान ताची फळां खावंक आनी ताची गिरेस्तकाय भोगूंक हांवें तुका हाडली. पूण तूं भितर सरली तेन्ना तुवें म्हजो देस भोश्टायलोय आनी म्हजें दायज कांटाळ्याचें करून सोडलें. सर्वेस्पोर खंय आसा अशें याज्ञिकांनी कदींच विचारूंक ना. समूर्त राखतात तांणी म्हाका वळखूंक ना. गवळी म्हजेर कोलपोले. प्रवादी बालामाच्या नांवान संदेश सांगूंक लागले आनी मोल नासलोल्या वस्तू फाटल्यान गेले. हें पळोवन तूं मोडबा अजाप जा, थोटाक जा. थोटाकून सारकेंच मोने राव. उलयता तो सर्वेस्पोर. म्हजे पोरचेन 2 वायटां केलीं. तांणी बुन्यारां मारलीं, फुटकीं आनी उदक धरूंक उपकारना तसलीं बुन्यारां, आनी म्हाका जिव्या उदकाचे झोरीक सोडलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुजे सवें सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर. परत म्हणुया. तुजे सवें सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर. तुजें भलेपण सर्वेस्परा मोडबा इतलें उंच. तुजें विस्वाशीपण कुपां पर्यान पावता. उंच उंच पर्वतां सारकें तुजें प्रमाणीकपण. समुद्रा वयर वरी खोल तुजे निवाडे. जबाब. तुजे सवें सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर. कितलो अमोळीक देवा मोग तुजो. देखून मनशाची भुरगीं तुज्या पाकोट्यां खाल आसोर घेतात. तुज्या घरांतल्या सुबामपणां तीं सगलीं धादोशी जातात. तुजे गोडसाणीचे घसघशीत जोरींतलें तूं तांकां पिवंक दिताय. जबाब. तुजे सवें सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर. कित्याक तुजे सवें आसा जिविताची जोर आनी तुज्याच उजवाडान आमी उजवाड देखतांव. तुका वळखूंक पावतल्यांत तांकां तुजो मोग सदां दाखय. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक प्रमाणीकपण वागय. जबाब. तुजे सवें सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर. उद्गार. सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, soy, soy. बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया, हांव तुका दिनवासतां कित्याक स्वर्गीच्या राजाचे घूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले. सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. शिसांनी लागीं सरून जेजूक विचारलें, वपारींनी तांचे कडेन कित्याक उलयताय? ताणें परतीपाळ केलो. कित्याक? स्वर्गराजाचे गूट ओळखूचें देणें तुमकां दिल्लें आसा, तांकां हेरांक ना. आसा ताका देव आनीक दितलो आनी ताचें माप भरोन वतलें. पूण ना ताका आसुल्ले पर्यान ताचे कडल्यान देव काडून घेतलो. देखून हांव वपाऱ्यांनी तांचे कडेन उलयतां. कित्याक पळयोवनूय तांकां दिसना आनी कान दिवनूय तांकां आयकना, न्हय म्हूण समजयना. इजायस अशें आदींच सांगुल्लें तें तुमचें सवें तांचें सवें पाडून येता. आयकून आयकून तांकां समजचें ना, पळयोवन पळयोवन तुमकां दिसचें ना. कित्याक दोळ्यांनी पळयना जावंक, कानांनी आयकना जावंक, मनान समजना जावंक, आनी तांचें जिवीत बदल न जावंक, आनी तांकां हांवें बरी करिना जावंक, ह्या लोकांचें काळीज निबोर जालां. तांकां कानांनी सारकें आयकना आनी तांणी आपले दोळे धांपल्यात.
पूण नदर आसलेले तुमचे दोळे आनी कान आयकूंक सोक्ती आसलेले तुमचे कान भागी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी प्रमाणीक मनीस आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. तुमच्या भाव भयणीनो, देव करता तीं अजापां आनी देव विचून काडटा तीं अजापां. इज्रायल पर्जा, एका जरी आमी पळयत जाल्यार इज्रायल पर्जा धड न्हय आसली. इज्रायल पर्जा परतून परतून देवाक सोडून वेताली, अविस्वाशी जाताली, आपणाच्याच वाद्याची जाताली. देवाक खबर नासलें काय? दुबाविरेत देवाक खबर आसली इज्रायल पर्जा हेच भाशेन म्हण, तरी आसतना इज्रायलाक विचून काडले. कित्याक काय? वाय इज्रायल? सादी वस्त, तो सादो जबाब आमच्यान दिवपाक जाता तो इज्रायल पर्जेक देवान खेरीत भाशेन विचून काडली मनशाची सोडवण करचे पासत. आनी ही सोडवण आख्ख्या मनशा कुळाची करचे पासत एक पर्जा, आपणाची खेरीत विचून काडलेली पर्जा जे पर्जेन सोडवणदार येतलो ती विचून काडली, आनी ती पर्जा इज्रायल. जरूय ही पर्जा असो, देवाची सोडवण पर्जेक लागून न्हय, मनशांक लागून न्हय, पूण देवाक लागून येता. ह्या पासत ही पर्जा किरकोळ तितलीच आनीक बरी, पूण देव तांकां बांदून हाडटा आनी देव तांकां त्या किरकोळपणांतली भायर काडटलो, तांकां इंटेलिजंट करतलो, तांकां इनोवेटीव करतलो, तांकां जायते भाशेचे गूण दितलो. आनी ह्या पासत आयज इज्रायल देश आमी पळयता, जायती हुशारकाय तांचे लागीं आसा. तांची जमीन पासून आनी जमीन वापरपाचे जायते नवे नवे पद्दती इज्रायलांत जावन येता. जाल्यार भाव भयणीनो, देव जें कितें आमकां दाखयता आनी शिकयता तें जरी तर आमी शिकूंक आनी तें पाळूंक तयार आसा जाल्यार आमी सुभागी. देव आमकां सांगत आसा, देव आमकां दाखयत आसा, देव आमकां खुणाय दिता. आयज जायत्यो वस्तू आमकां समजनात, प्रश्न आयज आमचे लागीं जायते आसात. हें कित्याक, हें कित्याक, हें कित्याक, ही पिडा कित्याक, आमी बरीच कित्याक जायना, ओकोद कित्याक मेळना, केन्ना सोंपतलें हें पॅन्डेमीक, आमचीं कामां कित्याक वेतात, आतां कामां गेल्या उपरांत आमी कितें करपाचें, जायते भाशेचे प्रश्न आसात. देव आमकां खंय आसा होय घडये आयज परतून प्रश्न. भाव भयणीनो, सादेपणान जरी तर आमी आयकूंक तयार आसा, सादेपणान आनी आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालून आमी पळोवंक तयार आसा, आनी जें कितें देव आमकां समजायता वेगवेगळ्या खुणा वरवीं तें जरी तर आमी समजूंक तयार आसा जाल्यार आमी सुभागी. आनी जरी तर आमी आयकूंक तयार ना, आमी पळोवंक तयार ना, दिसता तें आमी समजूंक तयार ना जें कितें आमकां देव समजायता तें, जाल्यार आमचें कोटा. तर आयच्या दिसाक आमकां जण एकल्याक आमी ही कृपा मागूंक फावो. आमकां हें जायतें शिकयलां, जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा ह्या दिसांनी, जरूय आमी प्रश्न करता तरूय तातूंतल्यान देव आमकां मोठो संदेश दिता. देवाचो मोग तातूंत आसा, तो समजून घेवंक अवघड खरेपणी. इट इज हार्ड टू बिलीव, हार्ड टू सी. पूण जो कोण विस्वास दवरूंक तयार आसा तो केन्नाच साणूंकूच शकना. ह्या पासत विस्वास देवाचेर दवरून हें जें कितें घडटा आनी जें आमच्या हातान ना तें मानून घेवन ज्यो वस्तू आमी करूंक जाय त्यो आमी करूंक एकदम गरजेचें. आनी हें करतलो जाल्यार हो खरो भावार्थ, खऱ्या शिसाचो भावार्थ आमकां आसूंक गरज. कित्याक हे सर्गीचे राजाचे गूट ओळखूंक आनी समजूंक ह्या शिसांक देणें दिलां. तूं समजूंक सोदताय, तूं जाणा जावंक सोदताय आनी तूं हें सुभागीपण जोडूंक सोदता जाल्यार तुजेर दल्ललें आसा. शिस्त जाव. आनी शिस्त जाता तो कितें करता? तो आख्खो विस्वास देवाचेर दवरता. शिस्त जाता तो वाचता, आयकता आनी समजता देवाचें उतर. आनी देवाच्या उतरांतल्यान जी कितें समजणी मेळ्ळ्या, देवाच्या उतरांतल्यान जो संदेश मेळ्ळा, तो ज्यो घडण्यो आमचे भोंवतणी घडटात त्यो पळोवन तातूंतल्यो जायत्यो घडण्यो ह्या दिसांनी वायट,
आमकां राग हाडपा सारक्यो, आमचें रगत शिजोवपा सारक्यो. तातूंतले जायते मनीसूय वायट, ते कितलेंच केल्यार समजोच नात, कितले समजायल्यारूय समजनात, आमकां आनिकूय वायट दिसता. तर असल्याय सगळे वेळार हें सगळें देवाच्या हातान घालून जें कितें आमी करूंक जाय तें आमी करीत रावूं. जे परी आमचो ताळो उबारपाक जाय उबारीत राव, जे परी आमी आमच्यो वस्तू करपाक जाय, शेत रोवपाक जाय, आमचें काम गेल्लें आसा तेन्ना काम करपाक दुसऱ्यो बाजू आमी सोदून काडपाक जाय, अदर ऑल्टरनेटिव्स आमी सोदून काडपाक जाय आनी वावरूंक जाय, हें सगळें करीत रावप. आनी हें करता आसतना जी महामारी आमचे भोंवतणी चलता, वायट चलता, तातूंतली आमकांच निवारूंक जितलेय आमकां प्रयत्न दिल्ले आसात, जितलेय आमकां उपाय दिल्ले आसात, ते बरे भाशेन घेवंक, ते सिरियस घेवंक आनी हे भाशेन आमी देवाची विचून काडलेली पोरजां आनी सुभागी पोरजां जावंक आमकां ही कृपा मागुया. तर दोळे आमकां दिल्यात, कान आमकां दिल्यात, आयकूंक समजूंक आमकां फावो केल्लें आसा, हें सगळें घेवन आमी हें सुभागीपण जिवया आनी आमचें जिवीत देवाच्या हातान हे भेटवणेन घालुया. भेटोवण्या वेळार गीत घेवया C20 पेज नंबर 36. C20. Calvarazo io onod papa Vidici il coro a tansata Tu sos mogatu dove toira Taka ekota igor smata Mogal bapa doya rote Ibetoni Manuntunge Ibetoni Manuntunge Itu shipusa Kurceninti Omos karkaku Dinosreni Titzvoli sor Rotnarami Betoitam deva Kurgi tuji Mogal bapa doya rote Ibetoni manuntunge Ibetoni manuntunge. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण म्हाका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या हातांत सुरेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आदी मागां वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटूंक तुजे पोरशेक तुवें फरमायलेलें, त्यो सगल्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें सुपर्णायेक पावयल्यो. तोच जेजूचो योद्न आज आमी तुका भक्तीन वोगतावतो. दयेन तूं मानून घे आनी जशें पुर्वीं आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालय, तशें आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती सोमेस्तांचे सोडवणेक फायद्याची जावं दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांत पावतो. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूंची.
तीच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती जपोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. वेगवेगळ्या खुणांतल्यान देव आमकां आपलो संदेश दीत आसा. वेगवेगळे भाशेन तो आमकां आपणाशी आपयत आसा. ताचेर सगळो आमचो विस्वास धरून बराबर आमी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा, सगळीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणे पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप कटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप कटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप कटली आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत आमी शिवंक येता. ती आमचे चुट्ट्यांनी कास्त कडेन आसा पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक उमण्या खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पयस संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोद मानता.
सगळ्या वस्तूंवर हांव सगळ्या वस्तूंवर हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता आशेता हे घडयेक ही घोडी तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या तूं काळजान म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण हांव समजून तुका विंगयता हांव तुका वेगळयता आनी आख्खोच आनी आख्खोच एकवडटा एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन कुशीन मोनान शिकोण गोरी खरेंच बागी सुगीचे राज खरेंच तांचे कुशीन मोनान शिकोण गोरी खरेंच बागी सुरगीचे राज खरेंच तांचे आजाची गोंदूल घालपी खरेंच बागी पृथ्वीचे राज खरेंच तांचे खरेंच तांचे आपल्या विस्मितांचो तो आमकां उगडास दवरता सर्विस्पोर माई मोगाचो आनी काकलुतीन भरलोलो आपली भोक्ती करतल्यांक तो जेवंक खावंक दिता प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुज्या भुरग्यांचेर माई मोगाची दिश्ट घाल सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें तर आदलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सगळ्या आमच्या फिरगोज गवळीक सभेच्या वांगड्यांक उगडास करता आयज आमची PPCची मिटींग जातली वर्च्युअल मिटींग जातली गुगल मीट हाचेर लिंक तुमकां येतलें सगळीं 7 वाजता तयार रावचें सगळीं आमची फिरगोजकारां तुमचे PPCचे वांगडी जे आसात तांचे लागीं कसलेय पॉयंट्स तुमकां आयज घालपाक जाय वो उगडास करपाक जाय जाल्यार तुमी तांकां मेसेज धाडची आयज 7 वाजता ही आमची जमात PPCची जमात 4 म्हयन्या उपरांत आमची जमात जाता म्हणटच जायत्यो वस्तू आमी डिस्कस करपाच्यो उरल्यात आनी जायते थाऱ्यार घालपाचें उरलां तर सगळ्यांचो तुमचो सहकार तुमी दिवचो सुर पदवीदार आनी काकलुत्सरा देवा सुर पदवीदारांका कुसर देवा तुज्या आख्खे रचनेचो तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय तो प्रेमीत मोग करताय संवसारभर संवसारभर कोरोना व्हायरस कोरोना व्हायरस पिडेकाल पिडेकाल कश्टवतल्यां पासून कश्टवतल्या पासून तुका आमी प्रार्थना उबारता प्रार्थना उबारता ती कोनवाळाई ती कोनवाळाई आयकून घे आयकून घे यावचीत सुरू जाल्ली सुरू जाली पेस्त पिडा पिडा नियंत्रणा खाली नियंत्रणा खाली हे पिडेक लागून दगदगतल्या बेगीनूच इलाज बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक तांच्या कुटुंबाक फावती बळ फावती शक्ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आदार मागून आमी तुजे आमी तुजे सरशी सरशी येता येता हे पिडेचेर हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वासी बेगीनूच सोदून बेगीनूच सोदून काडून काडून आदार दी म्हूण आदार दी म्हूण तुजे लागीं तुजे लागीं आमी मागता आमी मागता आमच्या सरकाराक आमचे सरकार आनी भोव करून भलायकी अधिकारी पोरजेच्या बरेपणा पोरजेच्या खातीर बरेपणा खातीर फावती पावलां मारून फावती पावलां मारून तुजे जाणवायेन उजवाडाय उजवाडाय जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या आमच्या सुम्या वरवीं वरवीं आमेन आमेन
सुर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडकर शॉर्टा गीत घेवया F16 पेज नंबर 93 Missaci per atasoli Krista shanti Garazolia Sorgi urpa Amcir deoli Deva karka Atadiluya Deva karka Atadiluya Sorgi jeuna Bugdan bari Dunia leva Argadiluya Vinvasteci Petu sobli Vinvasteci Sarunchikia Vinvasteci Sarunchikia